बाप हे तूं हांगा पोटनिवडणुकेक तूंय बी रस्तेगे जाल्लो पूण कितें जालें तुवें भारतीय जनता पक्षाचो एक निश्ठावन कार्यकर्ता म्हणटकीर तुवें थंय समजोता केली तेन्ना आतां पर्यंत इलेक्शन कशें चलता आनी प्रचार जो आसा तो कशें कितें आसा? पळय जेन्ना आमचे सगळे जाले डिफरन्सीस सगळे आमी एका पक्षान काम करता इतले वर्सां आनी जेन्ना पार्टीन आसता तेन्ना पार्टी म्हणजे एक आपले कुटुंब कशें सो कुटुंबान सुद्दां डिफरन्सीस जाता पूण जेन्ना आमी डिसिजन मान्य करता आनी सगळे एकठांय वता आयज आमी पळयलें की जेन्नाच्यान नॉमिनेशन भरलां आनी आयज 3 दीस जाले सोमारा नॉमिनेशन भरलां आयज शुक्रार 4 दिसान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवारान प्रचाराक प्रचंड मुसंडी मारलेली आसा. आयज आमी पळयता की तो घरोघर ताची एक भोंवप चालू आसा. आमी वेगळे आमची टीम लागिल्ली आसा. निश्चित खात्री आसा 9 तारखेक ह्या मतदारसंघाच्यान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश रवी नायक हो जैजवंत जातलो. तुजे कडल्यान जवळ तुजी जी मताधिक्य आसा पयलींचे जावं तुजे कडेन लोक समर्पण जाताले जे आकर्शीत जाताले ते सगळे लोक तेंचे फाटल्यान तुजे फाटल्यान रावन ताका मत सगळे झाडून त्या भायर तागेली आसा पात्रांवाली आशिल्ली त्या भायर भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे वोटर सगळे एक बरी मतान बऱ्या लिडान येतलो आमचो कॅन्डिडेट. ओके. आनी ह्या संदर्भात जो समझोता करपाक भाई येयल्लो मुख्यमंत्री येयल्लो तुजे कडेन की अशें आहा ते सगळे मारती घेवन पार्टी प्रदेशाध्यक्ष येयल्लो तेन्ना तुवें कितें समझोता जाल्यार तुमचे भितर एक पार्टीचो एक कार्यकर्तो म्हणून? म्हणजे काय नाशिल्लें आमी कित्याक खंय कमी पडले तुका ते दिसा सांगलें हें आमकां जाणून घेवपाचें. पक्षान सांगलां खंय कमी पडला तेन्ना काळान थंय ज्या हातून आमी कमी पडला ते आमी काम करतले पूण आमचें काम तळागाळाचेर काम चालू आसा. आमचें काम कितलींशीं वर्सां पक्षा खातीर आसा. आयज आमी जे हाजेर आसा तें पोजिशन आमकां भारतीय जनता पार्टीन दिल्लें आसा. आमची वळख भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमची वळख आसा आनी आयज आमी भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून काम करीत आसा आनी खात्री 4 तारखेक ह्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचो बालेकिल्ला अभिवृद्धीत राखतलो. जो अशें आसा की कोणी ज्येष्ठ कार्यकर्तो जर नाराज जालो जाल्यार एक बीजेपीचें एक धोरण आसा की तेका तर खंय तरी हाडून एक समजावन थंड करपाचें आनी बाकी खंय एक कॉर्पोरेशन जावन कितें दिवपाचें अशें कितें घडलां? अरे बाबा हांव थंड बीन कोण काय ना न्हू अशें कितें घडलां कार्यकर्तो म्हणून? आमी कार्यकर्तो पक्षाचें काम करीत आसा. येणाऱ्या सुद्दां कितलींशीं वर्सां आमी विविध पदां आमी भोगलेलीं आसा पक्षाचे पुस्तक पक्षान आमकां दिल्ली आसा. सो म्हाका जे पक्ष जबाबदारी दितलो ते आमी निश्चित पार पडटले. आतां म्हाका जबाबदारी दिल्या ह्या इलेक्शनाची कॅम्पेन इन्चार्जाची जबाबदारी पार पडटा. फाल्यां आनी कसली जबाबदारी आयल्या ती जबाबदारी करतले. ओके. पूण मोठे मताधिक्यान निवडून येतले 100% रेकॉर्डिंग करान. ओके. आनी आतां दुसरें म्हणटा की आतां जे विरोध पार्टी आसा ते साडी बिडी वाडटा ते केरी वाडटाले कोण कितें पळोवन गेले कोण कितें वाडटा तें वाडूं आमचो सीट 200% जिखतलो.